बरें आयज एक वोट दीस. तुका दिसचें ना आयज व्हडलो दीस म्हूण, पूण हांव तुका ताची खात्री दिता कित्याक आयजच्या दिसा तुमी शिकतल्यात तुमच्या भावनाच्या भायर जियोंक. तुजा न्हय ती भावना जी तुका सोकोल हाडटात, घुस्पायतात आनी केन्नाय तुका त्रास दितात, हाचे वयर हाच्या प्रोग्रामार चर्चा जातली. आनी म्हाका सांगात दिता नॉर्थ पॉयंट कम्युनिटीचो पास्टर अँडी स्टॅनली. अँडी स्टॅनली एक वडील पेस्टर नॉर्थ पॉयंट कम्युनिटीच्या इगोर्जेचो. ताका 3 कॅम्पसां आसात एटलांटा मेट्रो भागांत. 25,000 अदीक लोक थंय हाजीर जातात दर सुमाराक. तो लौकीक जालोलो उलोवपी आनी बरो फुडारी. तसोच एक लौकीक जालोलो बरयणारूय. बरें पॅस्टर स्टॅनली वो पॅस्टर अँडी, तुका आमी कसो उलो फकत करचो? अँडी बरें आसा, फकत अँडी अँडी बरें चलतलें. आसा. बरें हांव सदांच लोकांक सांगता म्हाका जॉयस म्हणून उलो करूंक. तशीच म्हजी सुरवात जाली, तशीच चलतली. आमी कशी तुका परत पळोवंक. परत येवंक बरें तूं आमच्या दिसता. शोआर आदी थोडे पावटी आयला आनी लोकांक तूं खरेंच खरेंच आवडलो, देखून हांव कशी तुका परत पळोवन आमी भावना ह्या विशय वयर उलयतली. म्हाका दिसता दर एका आमच्या प्रेक्षकांचे दोनूय कान ह्या वेळार आयकोंक तयार जाल्यार. हय हय. तर सांग म्हाका थोडक्यान भावना विशीं इतली वर्सां तूं कितें शिकलो तें. बरें, तूं जाणय हो विशय म्हाका आवडटा आनी हांव चिंता आमची भावना कुशीन केल्यार आमकां खोशी जावंक जाय. आनी हांवें पळयलां म्हज्या विधान म्हज्या भुरग्यां बरी आनी ज्या लोकांक हांव वर्सां जालीं वळखता आनी लोकांशी वाडटा, हो वातावरण जो आमकां खोशी दवरता. तर चिंतल्यार सारकें. भावना एक व्हडलो विशय आमकां जायत्यांक त्रासान घालता आनी ताचो फुडो आमी करूंक जाय. एक वोट बसची देवान म्हाका भावना विशीं शिकयला ती आमकां सदांच भावना आसतली म्हूण. तूं केदींच खरेंच कळचें ना ती कितें कोत्तली. केन्नाय तुका जाय तेन्ना ती आसात आनी मागीर ती नाका तेन्ना ती वेतात. आनी आमी तांचेर पातयोंक जायना. म्हाका म्हणूंक बरें दिसता की भावना चंचल म्हूण. तुका केदींच कळना कितें केतात ती. म्हणटोच हांव लोकांक शिकोवंक कोत्ता आनी तुंय कितें न्हय तुका दिसता तशें तें म्हत्वाचें न्हय. तुज्यान शिकोवंक जायत गाय त्या भावनांक मुखार जिवंक सारकें. आनी तरूय सारकें तें करूंक. वय वय तुज्यान तुकाच उद्देश दिवं येता जे तुका कांय भावनाचो फुडो करूंक दितात. कित्याक उपरांत तुका जाय त्या भावनाचो अनुभव मेळटलो. हांवूय लोकांक सांगता उगडास दवरूंक की देवान आमच्यो रुची जोडल्यात आनी आमच्यो रुची आमच्या भावनांक बांदलेल्यो आसात. म्हाका हाचे वयर उलोवंक आवडटा, पूण पातकान त्यो वांकड्यो केल्ल्यो आनी मोडलेल्यो. तर खरेपणी वायट भावना नात आनी म्हाका खात्री आसा तुवें आदीं शिकयलां. तूं जाणय तूं केन्नाच कोणाचो गुन्यांव करिना तुका कितें दिसता म्हूण. म्हणटच म्हाकाय दिसना आमी आमचो गुन्यांव करूंक जाय आमकां कितें अशें दिसता म्हणून. तीच व्हडली वस्त. तुजा न्हय तितलें न्हय. म्हाका उगडास आसा जेन्ना देव पयलोच म्हाका शिकोवंक लागतोच की रागार जावप एक पातक न्हय म्हूण. सारकें सारकें. ती एक भावना ताणें आमच्या भितर घातल्या आनी जाणा जावंक जर ती सारकी चलता जाल्यार आमकां माल त्रासार सारकें. करतोच. तुजा न्हय हांव असली दोशीर आसली हय. की केन्नाय म्हाका जाय तशें जायना तर हांव चावतलें कित्याक म्हजी भावना सारकी चलनासली. आदीं म्हजो अपमान सारकें. जाल्यार. पूण म्हाका एक व्हडली वस्त तें हांवें जातोच गोमली की फकत रागार जावप एक पातक न्हय म्हूण. त्या उपरांत सारकें. हांव त्या विशीं कितें सारकें. कोत्ता तुवें तें कितें पळोवंक. केलें? की देव म्हाका पळयता. तुजा न्ही म्हज्यान जैत व्हरोंक जाता, ताबो दवरूंक वय. जाता. तुजो न्हय आमी तें दामून दवरूंक नाका, पूण वायट वाटेन आमकां तें दाखोवंकूय नाका. तर तें शिकूंक तसली भावनाचो फुडो कसो करूंक म्हाका दिसता तें व्हड म्हूण. आनी म्हाका दिसता आयज लोकांन तें आयकोंक जाय म्हूण की आमकां दिसता तशें तें तितलें पातक न्हय. जर आमी त्यो भावना ताब्यान दवरल्यार आनी आमकां ताब्यान धरूंक दिनाका. आमकां दिसत कांय वस्तू आसात ज्यो सारक्यो नात. जश्यो एक कुडीची आशा भावना वो कितें. म्हाका दिसता ही सोरोन वयतली. म्हाका दिसता ही एकूच कारणान कित्याक ही वायट भावना आमचेर ताबो दवरता तें आमी ताका पालतात दिता आमी पाल दितात. हांव लोकांक सांगता आनी हें कितें जें हांव शिकत आसा. जेन्ना आमकां हिसपा भायर कांय भावना येता जावं तो राग, निरासपण, अपराध, लिस्ट मुखार वचत आसा. थांबोवंक आनी प्रश्न विचारूंक म्हाका खरेंच कितें दिसता काय. आनी म्हाका दिसता चडसो लोक हें करिना. शिस्त आसना. सारकें. म्हाका कितें दिसता म्हाका दिसता तें सांगोंक शकना आनी हांव जबाब दितां आनी एक रासायनीक जाता. हांव कितें म्हणटा जें हांवें म्हणोंक नाका आसलें हांव म्हज्या भितर. आनी म्हाका दिसता पयलो जबाब जो म्हज्या मतीन येता तो चडसो सारको न्हय. आनी परत मागोंक म्हाका खरेंच कितें दिसता काय आनी तें कितें कोत्ता. म्हाका दिसता तो वयलो भाग घेता म्हूण तो भिरांतीचो भाग जो आमकां केन्नाय दिसता. आनी म्हाका दिसता स्वताची वळख सामान्य भायल्या भावनाचे एकदम आदाराची. आनी उपरांत दुसरो प्रश्न हो आनी हो तुवें आतांच सांगला तसो म्हाका खरेंच तशें दिसता काय
आनी मागीर हाका सोयरी गोतना वय पूण तो मजबूत प्रश्न ते जेकॉबाच्या पुस्तकांत आसा म्हाका खरेंच कितें दिसता आनी म्हाका कितें जाय म्हाका कितें मेळोंक जाय म्हाका कितें मेळोना आनी कितें मेळोंक जाय पळय तें म्हाका कितें जाय जें म्हाका मेळो ना आनी हांव जेन्ना हें लोकांक म्हणटोच ती म्हणटात पूण वय जर म्हाका कितें जाय तें म्हाका फावो तो मागीर कितें म्हाका दिसता हें एकदम बरें जर तूं थांबशी आनी स्वताक विचारशी म्हाका खरेंच कितें दिसता तूं जाणा कित्याक घोडयेक हांव म्हणटा वय म्हाका दिसना कोण म्हजो मोग वय. कोत्ता आनी म्हाका तोरूय म्हजो मोग करिना वय थोडो भोव वाकाणी थोडो भोव तूं वय. जाणय सारकें चिंतप म्हणून बरें हांव जाणा लोकांक वय, म्हजो मोग सारकें. आसा तूं जाणय म्हज्या कुटुंबाक वखता पूण म्हाका वय. दिसता कोणूच म्हजो मोग करिना म्हूण तो सारको प्रश्न कितें पूण जें आनी सांगताली आमी लोकांक जबाबदारी दिता आमकां खोशी करूंक आनी हें आमी करूंक फावो ना तें शक्य न्हय तें अशक्य आसा वय. म्हणटोच केन्नाय घोडयेक तुका गरज पडटा घोडयेक तुका रेस्पेद वा मोग मेळलो ना कित्याक तुजेच पासत फावो तितलें करिना घोडयेक तुका विसय घेवंक जाय घोडयेक तुका सामकें. जॅम जाय घोडयेक तुका वचोन गॉल्फ खेळोंक जाय वो कितें वो एक नवी कलांतली आडात हो, वो मोचे. मोचे वय म्हाका मोचे आवडटात केन्नाय आमी आमचेच खातीर फावो तितलें करिना आमी चलूच काम कोत्ता आमी लोकांक पिशे केल्यात आनी मागीर आमी अदृश्टाक लागोन वय. हे सगल्यांक बोगलान आनी घालतात देखूनच म्हाका दिसता तो प्रश्न कितें ती वस्त जी म्हाका जाय जी म्हाका मेळोंक जाय म्हजी भावना वाडयता आनी हांव चिंता सारकें. चडसो एक अवचीत जबाब मेळटा परत तुज्या देखाव्या प्रमाणे तो मनीस जो म्हणटा बरें म्हाका फावो तें आतां साव मेळो ना म्हाका मोग मेळना बरें तो तुका सारकेंच कशें दिसता बरें म्हाका मोग मेळना बरें हेंच तें न्हय बरें म्हाका दिसना आनी अकस्मात आमी संकश्टाच्या देगे वयल्यान फाटीं सरतात आनी उपरांत आमकां स्वताची वळख मेळटा जें म्हाका कितें दिसना तें हें जें म्हाका कितें दिसना आनी आमी त्या प्रश्नांक जबाब दिसोर म्हाका दिसना उदरगत जायत म्हूण आनी म्हाका दिसता हाकाच लागून कितलो लोक जियेता तें सारकें. भावना ताब्यान नासतना आनी ते एका वय. कावन्सिलराक वो ताका म्हणटलीन तूं म्हणटलें म्हाका म्हजीच समजणी मेळो ना म्हाका सोजमोना हांव हें कित्याक कोत्ता तें म्हाका सोजमोना म्हाका अशें कित्याक दिसता म्हूण बरें तुवें एक पावल फाटीं घेवंक गरज तुका खरेंच अशें दिसता बरोवन दवर आनी उपरांत प्रश्न घाल म्हाका कितें मेळना आसत आनी म्हाका केन्नाय थंय पावंक आगोड कित्याक उपरासलेल्या भावनांक लागून वय हांव जाणा म्हज्या जिवितांत जायतींच वर्सां म्हजो फायदो घेतलेलें मनीस आसलें हांव खूब सुरक्षा नासतना परिस्थितींतले भायर सरलें म्हज्या बापायन म्हजो अपमान केलो म्हाका जाय आसलें दाखोवंक म्हाका किंमत आनी मोल आसा म्हूण हांव चिंता एकूच वाट तें म्हाका मेळटलें म्हूण वावरून आनी प्राप्त करून आनी त्या खुबश्या वर्सां रागार आसलीं आनी तूं सदांच तुजो राग लोकांचेर तुजें काडटा. लागशिल्लें आसा तुजे भोंवतणी आसात ती म्हूण तो सगल्यान म्हज्या घोवाची चूक व म्हज्या भुरग्यांची तूं जाणय म्हाका काम करूंक जाय आनी उपरांत हांवें काम सोडलें आनी मागीर म्हाका वाज कित्याक हांव घाला आनी सगळो वेळ चालू आसली आनी मुखेली कारण म्हज्या प्रश्नाचो की हांव कितें प्राप्त करूंक सोदीचें हं. त्यो म्हाका केदींच दिवंक तयार नासलो हांव तें प्राप्त सारकें. करूंक तोसवीत कोत्ता तशी कित्याक ताका जाय आसलें वरवीं म्हाका किंमत आनी मोत मेळोंक आनी हो तो प्रश्न तुका कितें जाय तें तुका मेळना सारकें थंयचो सगळ्या वय. निराशीपणाचें मोदें हो म्हत्वाचो प्रश्न तूं जाणा आंडी म्हाका दिसता जायतोच लोक जर ही प्रश्न विचारतात ती भावनाच्या नेटार आसतोच आनी हांव म्हणटा हांव जाणो जायत्यो वस्तू आसात ज्यो आमी जाताले जाबाब पूण हांव चिंता की जायतोच लोक फकत हें म्हणपी तूं जाणय कितें हांव थोकल्या म्हाका विसोय जाय म्हाका आराम जाय खरेंच म्हाका फावो तितलें जॅम पडना तूं जाणय हांव फायदो घेतली मनीस म्हाका दिसता म्हजे भशेन जायतेंच आसा म्हूण आनी लोक जायतेच फावटी निराशी रावतात कित्याक ती तयार ना देखून आपल्या जिवितांत बदलप करूंक वस्तू थाऱ्यार घालूंक वय म्हाका दिसता सारकें. अश्यो सारको आनी हो एक महान मुद्दो कित्याक भावना हातांत धरी सारकी आसात पूण शिश्ट जे आमकां पूर्ण भावनाशी हाडटात ती हातांत धरी नजर ती हातांत मेळनान उरनान ती एकदम सारकी आनी तातूंत जोड कितें आसा आनी म्हाका दिसता कित्याक भावना ती भावनाच उत्तात आनी आमच्या भावनाचेर हात धरूंक इतलें कठीण आनी मेळप करूंक पावना आमच्या संवसारांतल्या भावना आनी फकत शिस्त दिसता त्या संवसारा मदें शिस्त आनी व्यायाम ह्या दोनांय मदें खूब मेळप आसा आनी आमकां कशें दिसता तें पूण केन्नाय तांकां मेळून घेवंक कठीण जाता म्हाका दिसता असो जायतोच लोक आसा आनी हांव जाणा हांव एकली आसली खुबश्या वेळाक आमी आमचे निर्णय घेता आनी रावता पळोवंक आमकां कशें दिसता तें निर्णय घेवच्या आदीं म्हजे लागीं कितें आसा तें हांव म्हणटां आनी तें तुवें शिकोवंक गरज कशें सारकें तें करूंक जरूय तुका तें वायट दिसता
सो तुका आनंद घेवंक जाय जिविताचो जो तुका दिवंक जेजू मेलो. सामकें तूं म्हणटाय पळय तें. आनी हांव चिंतां तोजवीत करूंक तुमकां कळोवंक की तुज्यान तुका बरें दिसता ताच्या फाटल्यान वचों येता वा तुज्यान शिस्त सांबाळून ते सुवातेर व्हरों येता जावं वय उपरांत सारकें. तुका बरें दिसतलें. तर एक तुमचो आयकोवपी आनी पळोवपी जर एक वडील ती हें समजतात आपल्या भुरग्यांक पळयतना ती म्हणटात आतां तें जेव नाका तुका उपरांत बरें दिसतलें सो तुका जाय म्हूण आतां तूं तें चड खाशी तर उपरांत तूं दुयेंत पडटलो. तशें शिकप करतना आमी तें सारकें समजतात वडील भुरग्यांक पळयता तशें आनी म्हाका खात्री आसा स्वर्गायलो बाप आमकां पळयता म्हूण आनी तो तुका म्हणटा आनी म्हाका म्हणटा तूं जाणय आतां बरें दिसता तें सोड उपरांत तुका आनीकूय बरें दिसतलें. वय बायबल आमकां उत्तेजन दिता उर्बेन चलोंक आनी न्हय कुडीचे बोलान. आनी तूं कुडीच्या आशा मुखार पागोवचो ना वय. म्हणून. सो तूं उर्बेन चलशी आनी म्हाका म्हणूंक बरें दिसता की कूड सोदांच जुगार घेवता थंय उर्बा सोडून दिता. थंय उर्बा आतां त्याग करता फुडाराच्या बऱ्यापणाक फुडाराच्या. जे परी कोणूय दुडू सांबाळता ते दुडू ती दिवंक तयार आसात चिंतून तांकां आनीकूय उपरांत मेवतलें म्हूण. तर एक आत्मीक निर्णय जो आमी घेतात वो न्हय सगळींच पूण जायते पावटी आमी फुडाराक सांबाळतात पूण कूड एक जुगारी. वय. ताका जाय आतां बरें दिसता तशें करूंक. म्हाका आतां जाय पळय तें आनी तें सारकें न्हय पासून जाल्यार आमी अपेक्षा दवरतात आमकां तें माफ जातलें म्हूण आनी प्रश्न आसचो ना. आनी पयलें मातशें बरें दिसता म्हणचें वय. पातोक पयलें बरें दिसता पूण कुडीची आशा हांव म्हणटा ताका आसात 2 उतरां चड आनी आतां चड आनी आतां. ताका चड जाय ती केन्नाच पुरी आनी शेकीन धादोशी जायना वय, आनी म्हाका तें आतां जाय आनी बरें दिसल्या उपरांत कितें वायट तें दिसून येता वय. आनी आमच्या भावनांक आमचें चलोंक दीत तूं तें सदांच भिरांतीचें वय तुवें चड म्हटलाय जेवण तशें. जेवपूय हाची सोजमोनी दिता. तुजा न्हय तुज्यान खूब वस्तू खावं येतात ज्यो तुजा न्हय तुका जाय त्या परस मुजमणीचें ओदीक म्हूण. जेवण. वायट वस्तू तूं खाताय ती खावंक सारको वेल ना तूं जाणय ती बरेंच खावंक रातच्या 10 वरांचेर आनी तयार जावंक त्या उपरांत न्हिदोंक म्हाका जाल्यार हांवें तें केल्या हांवें तें घेवलें आनी मागीर दूख जाली. ती तर एक दुसरी दशा. तर तुज्यान शिस्ताची दूख आयज जावं येता वो चुकीची दूख फाल्यां. आनी म्हाका दिसता पास्ताप एक वायट भावना चिंतप वन वायट कांय एक ना हांवें तें करूंक फावोन नासलें पूण आतां वाट ना वचोन तें परत हाडूंक कित्याक तें करून जालें. म्हाका दिसता लोकांक सगळ्या परस चड शक्तीची भावना जावन आसा नाकारणीची भावना आनी म्हाका दिसता ती एक वस्त जी कडसोत्ता मुखेली वस्तू थावन की लोक जी येतात घेवन एक भावना नाकारणीची आनी ती तें वतात आपल्या सगळ्या सोयरी गोतींनी आनी तांकां खबर ना कितें वांकडें तें आनी देखूनच तो प्रश्न बरें तुका कशें दिसता काय तुज्या नाकारणीचें कारण सोदूं येता कित्याक तूं करूंक जाता तर तुज्यान ताचो फुडो करूं येता. तुवें ते विशीं जायतें बरयलां पूण म्हाका दिसता वेळ पासार जाता आनी वस्तू विसरतात आनी हांव नाकारणीची भावना घेवनूच जियेता. बरें तुका कितें दिसता आनी मागीर हांव पळयतां म्हजें लागशिल्लें आसात तांकां पूण सोत हें तांचें कारण खंय पूण पाटी आसा. बरें हें सगळें एकदम बरें जालें. तूं कांय वचनादीक वस्तू म्हणटा आनी परत येतलें हांव थोड्याच वेळान. बरें वेल जालो विसय घेवपाचो पूण आनीक जायतीच बासा आसा करूंक भावना मुखार जिवनाची सोजमोनी मेळोवंक जें आसा मातोलें म्हज्या नव्या पुस्तकाचें. म्हाका दिसता तुका आदार मेळटलो मुक्ती मेळोवंक तुज्या भावनाच्या ताबांतलें. आमी रोखडींच परत येतले. बरें अँडी स्टॅनली म्हजो आयचो सोयरो आनी आमी तुज्या भावना मुखार जेवपा वयर उलोयतात. तर परत मनान हाडूंक एकाच मिनिटाक अँडी आमच्यान केदींच आमची भावना सोडून दिवं जावं. देवान आमकां वय ती तूं दिल्या. नकलो ती केदीं येतली ती तूं नकलो ती केन्ना वयतली. तर आमी शिकोंक जाय तांकां आमचे ताबो दवरूंक दिनाका. आतां दादल्याचें कितें तुजा न्हय म्हणटा दादल्यांक भावना ना म्हूण ताका कांयच दिसना हें सारकें म्हणा. ही एक फट म्हणचें तूं चिंतून पळय कितलींशीं काजारां पिड्यार जाल्यान एका दादल्यान कितें वायट केलां म्हूण आनी ताणें तें केलें एके रुचीक लागोन वो एके आशेक लागोन. तूं जाणय जे ताच्या भावना आयली तूं जाणय चड 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 घोट चिंतना एके वस्तुरे परस वेगवेगळे तरेची जायत घडयेक पूण आशेची चिंतना जी दादलो फाटीं वळोन पळयता आनी म्हणटा हांव कितें चिंतालो. बरें प्रश्न तो वो तुका कितें दिसतालें करूंक तुवें केलां पळय तें. तर तूं जाणय ही एक फट आनी जेरूल जबाब वेगवेगळे आसतले पूण देवान आमकां तशीं केल्यान आनी तूं म्हणटा तशें आमकां भावना विरेत जियोंक नाका नाल्यार जिवितांत जीव आसपाचोच न्हय. वय एक वस्त जी हांव जाणो आनी आमी सगळ्यांक गरज ती
आमचें मोल आनी वळखोंक. आनी म्हाका दिसता जोर एक वस्तोरी करिना जें तिणें करूंक जाय आपल्या घोवाचें मोल आनी गरज ताका कळोवंक आनी तो म्हूण खरो धाडलो ताच्या घरान मागीर ताका सजमोनी मेळची ना तो कित्याक आनी कोणाक भुलो तो. पूण प्रोग्रामार आदीं म्हटलां तें पोरी जोर खरेंच तूं तुकाच विसारशी आतां म्हाका हे भाशेन कित्याक दिसता. हय. आज जाणो ही भावना सारकी न्हय तर कित्याक हांव हे वस्तोरी थंय वडला जिणे थंय हांव काजार जावंक ना. तेन्ना जर तुज्यान मूल सोडून काडूंक येता जाल्यार गोडयेक जोड्यो बसोन ताचे वयर भासाभास करून शोध. आनी ती केन्ना दादल्यांक कठीण भासाभास सुरू करपाक एके बायलेक म्हणून होय. पूण हें म्हत्वाचें कित्याक म्हाका ते भाशेन दिसता. म्हाका हांगा दिसता जें म्हाका दिसोंक जाय आनी घरा वचोन म्हणोंक मोग गोडयेक आतवेंत जायत पूण तितलें आतवेंत न्हय जर हांवें दुसरो होय. मार्ग घेतलो पूण तितलें जाल्यार वेगळें न्हय, हांवें तुका आनी सांगपाक हें वेता दुखीचें म्हणून. जातलें तितलें दुखीचें न्हय. हांव आमच्या काजारांक म्हाका अशें दिसलेलें जाय आमचे सोयरी गोटीन म्हाका अशें दिसलेलें जाय. आतां दादले जे आयकतात आनी चिंतात हांव खात्रेन जेरूल तुका म्हणटा पूण हांव तुका सांगता एक दादलो जो आपले बायलेक अशें म्हणटालो अशें म्हाका दिसलेलें जाय वो अशें म्हाका आदीं दिसो. ही एक चड आदार दिवपी गजाल पळोवंक आतवीत दिसता पूण मनीस तें करूंक तयार ना. आपल्या वायट चिंतनान रेवलोलो आसता तेवूय चलपाक ना तो तें एक चड शक्तीची वस्त. आनी एक बरो रस्तो दादल्याक तांतलो भायर सरोंक ताणें म्हणोंक जाय म्हाका जाय आमी दोगांय गजाल करूंक आमचे सोयरी गोटींक आमकां कितें दिसता तें. आनी जर हांव तुका एक वस्तोरी पुरी तातार करिना जें तुका जाय हांवें केल्लें जाल्यार म्हाका जाय तुवें म्हाका सांगोंक. म्हाका केन्नाय थावें जाता जर तूं कोणाक सांगना तुका कितें जाय तें पूण तूं तांकां विचारताय तांकां कितें जाय तें. ही एक सोपी वाट भासाभास करूंक. वय प्रश्न हो हें तुका कशें दिसता वो तुका कशें दिसता जेन्ना हांव एक आतवे तरेची सुरवात एका चलत्या भाशेन जी जायत्यो जोड्यो करिनात कित्याक परत आमचे उमाळे चेपून दवरूंक जाय वो आमी आमकांच सांगतात वो आमकांच फोटी मारतात. आनी हांव आमच्या प्रेक्षकांक इतलें सांगता केन्नाय आमी आमच्या चिंतनांतली भासाभास आयकल्यार हे परी म्हाका दिसोंक फावना ते भाशेन आमी करपाचें न्हय. ताचेकीन बरें अशें म्हाका दिसता. म्हाका खरेंच कितें दिसता काय कित्याक दोंगा करून वो स्वताक फटोवंक आमकां कांय दिसना म्हूण तें तुवें आदींच म्हटलां तशें तें नोपयट जाता. घडयेक तें तुवें म्हटलां आनी तें तुका बऱ्याक पावना अशें. देव आनी हांव पयलींच काजार जालीं तेन्ना हांव एका गुंडुरान आसली हे सत तातूंत सिगरेट कसलोच तूं ना. ते बाबतीन एकदम वय उक्तें फकत हांव इतली दुखवलेली बापायचो अपमान घेवन आनी तूं जाणूय सारकें कशें वागोंक जाय तें नकलो आसली. हांवें वाडटाना इतलेंच पळयलें सो तुका जाय तें मेलो ना जाल्यार रागार जाय आनी तशेंच राव तुका जाय तशें जाय सोर म्हूण तशें हांवें केलें. म्हाका उगडास आसा थोडी उपरांत म्हाका आजून उगडास आसा. रुमान म्हजो घोव खंय उबो आसलो आनी खंय आसली आनी हांव ताका कित्याक पासोन हिमशीताली आनी तेन्ना म्हजें तोंड कोणाकूय कुडक्यान कातोत्तालें म्हणटूच म्हाका उगडास आसा. ताणें म्हाका पयलें ताणें म्हटलें जोर हांव तुजेर पातयेवन रावलो म्हाका दादल्याचो स्थान दिवंक हांव चड आगोद स्थितीन आसपाचो. आनी ताणें म्हटलें आतां हांव तुका इतलेंच सांगता जर तूं हे परी वागत रावत हांव खरेंच नकलो हांव फुडाराक कितें करीत तो तूं जाणय. आनी ती जावन आसली एक वस्त जी देवान उजार केली म्हाका जागूंक आनी म्हाका सजमोवंक दिवंक की ह्यो सगळ्यो वस्तू ज्यो हांव म्हणटाली जी म्हज्या निरासपणान भायर सरो म्हजे रागा वरवीं आनी तेन्ना हांव नकलो पासून आसली कितें म्हणटा तें पूण म्हाका जेरूल गोमन आयलें कशी म्हजी वायट उतरां सुबेर आनी बरीं उतरां उणी आसन ताचेर परिणाम पडो आनी हांव जाणो आसली हांवें बदलूंक जाय म्हूण आनी कोण्याच्यानूच बदलूंक जायना की तें वायट जाता तें दुसऱ्याच्या बोगलांत घालपाची बंद केल्या बगर. ताणें म्हाका पळोवन ताणें म्हटलें हांव तुजेर म्हाका एक खरो दादलो म्हूण दिसपाक पातल्यार यार हांव चड आगोड परिस्थितीन आसपाचो. तूं जाणो ह्या सांगण्यान कितली जाणवाय आसली ती. हांव नकलो ताचे वतीन तें आदीं चिंतलेलें वो देवान ताका तें अशेंच दिलें. ताणें तुजो गुन्यांव करूंक ना कित्याक गोडेक ताणें तुका फुडो केल्लो जे भाशेन तूं ताका कोत्तालें तर हे भाशेन जावपाचें पूण ताणें अशें म्हटलां आतां पूण म्हजेर आनी म्हाका कशें दिसता इतलेंच उरलां म्हाका दादोशी जावं. आनी खरेंच ताणें तुजेर आक्रमण केलो ना आनी गोडेक तुका फावो तितली संदी मेवली आपणावंक म्हत्वपण तो म्हणटा ताचें. ताणें ताचेर जोर घातलेलो जावं तो मुद्दम करून वो ना पूण कितलें मजबूत सांगणें वय हाचेरूच म्हाका बदलूंक हांवें निश्चय केलो. आनी म्हाका दिसता आमी सगळीं जर आत्मिकतायेन वाडटलीं जाल्यार आमी बंद करूंक जाय दुसऱ्यांक पळोवन म्हणचें म्हाका जाय तें म्हाका दिना पूण घडयेक ती तुका जाय तें दिना जाल्यार तूं तांकां जाय तें दिनाय जायत. घडयेक तांकां गरज तें तूं तांकां दिना. म्हाका गोमला सुरू करूंक बरो जागो तो हांगाच
हांवें स्वता देवाशी वचोन म्हणूंक जाय आतां तूं जाणें म्हाका अशें दिसता वो अशें चिंता हांव रागार आसा पूण हांव सगल्याचेर बोगलान घालच्या आदीं तुका कितें पूण म्हजे लागीं उलोवंक जाय हांव कितें कोत्ता जें हांवें बदलूंक तुका जाय कित्याक जायते पावटी हांव चिंता ह्या सगल्या भावनांक लागून तुजा न्हय हांव कितें म्हणटा तें तुजा न्हय आनी कोणाक त्रास जातात हांव नकलो पासून हांव अशें कोत्ता म्हूण तांकां नाका म्हज्या मुखार सोत उलोवंक आनी म्हाका सांगूंक म्हणटच ती आतवेच भाशेन पोर्तिपाल करता आपल्या जिवितांचो म्हाका भायर उडोवन आनी म्हाका कोण ना अशें दिसता म्हणटच असले जायती भावना येतात आनी वेतात आनी हाका लागून एकामेका सोशिलो पयस जावन सोरिगो तुट्टा होय ते उमेदीचें पोन्ने आनी नवे कोरोनांत आमकां सांगलां आमची काळजी देवाचेर सोडूंक आनी काळजी म्हणजे कितें म्हजी काळजी म्हजी उर्बा हांव कित्याची काळजी घेता म्हाका राग कित्याक येता म्हाका अपमान कित्याक जाता हांव निराशी कित्याक जाता हांव म्हाकाच अपराधी कित्याक म्हणटा म्हजी काळजी घेवंक आनी हांव कितें कोत्ता आनी म्हजी चालणूक आनी सगळें कोत्ता तशींच आमी ते सोरभोंवती आसलेल्या लोकांचेर भार घालूंक कांयच परत येना म्हाका आदार दिवंक म्हणटच म्हज्या भोंवतणी आसलेल्या लोकांक आनीक काळजी घालता पूण बोंड करूंक आनी देवाशी वचोंक तुवें सांगलेले पोरी आनी म्हणोंक देवा म्हाका जाय हें पयलें तुजेशें हाडूंक तें हांवें म्हजे बायलेक दिवच्या आदीं वो म्हज्या घोवाक वो म्हज्या बॉसाक पूण परत मातशें राव तूं जाणय मातसो सुसेग घे आनी तुजे उमाले तूं देवा इशीं व्हर बरें सामान्यतायेन उलयल्यार म्हाका दिसता म्हटल्यार कांय वायट ना की वस्तोऱ्यो सामान्यतायेन दादल्याकीन इली ओदीक उर्बेची आसात आतां हाची घडयेक अशी सोचमणी की दादल्यांक कांयच भावना ना म्हूण पूण केन्नाय चडूच उगडापें ती मातशी करपी अशें ओदीकूच न्हय? सुचाक आनी घडयेक मातशी ओदीक भावना येता तशी चोलपी आनी दुसरे वाटेन दादले देवान दिल्या परी तांकां एक देणे उदेशी ओदीक तर्कशास्त्रचे आमी वांटे कोत्ता म्हाका दिसता आमकां खबर ना आमकां कितें दिसता पळय तें आनी आमची संस्कृती आमकां सांगता ताचे विशीं उलय नाका होय. तूं जाणय खेळा विशीं उलय वातावरणा विशीं उलय पूण तूं बसो नाका तूं जाणय आत्व्यान जावपाचें जर एक इश्ट पासून जितलो हांव हातून सत मानता म्हजे बरोबर बसोन आपल्याक कशें दिसता तें होय, सांगल्यार इतलेंच पळय वस्तुऱ्यो तो म्हाका कोत्तात. सांगपाचो हें कर तें कर म्हणून आनी हांव होय, म्हाका बसोन दिसता, ताचें म्हाका आयकोपाचें दिसता. अशें दिसता आनी खरेंच हें चड म्हत्वाचें बरें आनी तुवें आनी हांवें दोगांयनी पुस्तक बरयल्यात भावनाचेर आनी हांव तुज्या मातालो पळयता आनी थंय आसा एनिमीज ऑफ द हार्ट 4 भावना ज्यो आमकां ताब्यान दवरतात तांतली सुटका मेलोंक तर ह्यो 4 भावना कितें हो पुस्तक काळजाक लागता म्हाका दिसता ज्यो वस्तू उत्पन्न करतात असल्यो नश्ट भावनांक जाचे आमी खबर केले अपराध राग आस आनी निद्दुकाय तर हो पुस्तक आसा ह्यो ह्या बऱ्यो बुन्यादीक वस्तू वयर थंय तुका मेवता राग अपराध आस आनी निद्दुकाय ताचो परिणाम सोयरी गतीचेर कितें जाता आनी उपरांत ग्रांत ते विशीं कितें कर म्हणटा बरें हांव खुशी फाल्यां आमकां आनीक एक प्रोग्राम आसा म्हूण कित्याक त्यो आमी सगल्यो बारीकसायेन पळोवच्यो पूण आयज संपोवंक म्हणटल्या परी आमी एका मिनिटाक परत वचोया पळोवंक पयल्या भागान प्रोग्रामाचो आमी उलयतालीं ताचेर जरी कांय लोक आमच्या बरोबर नासलो तर कित्याक म्हाका दिसता हें चड म्हत्वाचें म्हूण तूं कितें म्हणटालोय तुका कसली भावना येतोस थांब आनी स्वताक विचार कर सारकें होय. म्हाका सारकें कशें दिसता वो दुसरे वाटेन म्हटल्यार म्हाका कशें दिसता राव खरेंच होय. म्हाका खरेपणी कशें दिसता आनी म्हाका दिसता आनी थांब वो भुतां दामतोच आनी मागीर प्रश्न विचार खरेपणी कितें म्हाका जाय जें आतां मेळोना म्हाका दिसता फावो तितली सुवात आसा खोलायक वचोन आनी सुटावें करूंक गोंदोल आमच्या भावना भोंवतणी आसा पळय तो आनी मागीर ते मातशें फुडें व्हरोन आनी म्हणून ह्या भावनाचें मूल खंय आसा एक इश्ट म्हजो म्हाका सांगो लागलो आनी तें चड म्हत्वाचें ताणें म्हटलें हांव शिकलां की जोर म्हजो दीस बरो वचना आनी हांव रोडकुलो जाला आनी सगळेंच म्हाका सोतयता कितें कालचें कितें उरलां तांतलें आसतलें म्हूण तें म्हज्या प्रस्नाच्या मुलाक आसा कोडेक जायत म्हज्या जिवितान कसलें तरी पाप आसा हांवें कितें केलां तें पवित्र आत्म्याक अपमान जाला हांवें देवा आनी म्हजे मदें ताची काळजी घेवंक ना गोडेक जायत एका मनशा सवे एक सुटावो करूंक नासलो विशय तूं जाणय गोडेक कोणें म्हाका खरोच दुखयला ताची सारकी सूद घेवच्या बदलेक जावं देवा वो त्या मनशा मुखार हांवें असोच ताचो शिमोर केलो आनी म्हाका दिसलें तें रावोंक आनी म्हणोंक चड मोलाचें हाचें मूल कारण कितें मूल कारण म्हज्या खुबशा भावनाचें आसलो म्हज्या भुरग्यापणांतलो अपमान आनी ती लॉज जी आजुनूय म्हाका दिसो एक मनीस म्हूण आनी जर तूं लोजेचें गुन्यांव भरलेलें मनीस तुका जेरूल रागिश्ट मन होय, आसतलें होय. आपली नाकांनी राग आनी तुका सदांच जाय आनी कोणें तुका तें बरें मन दाखोवंक पूण देवाक जाय तुवें तें ताचे कोटशें हाडूंक वय आनी चडसो लोक ह्यो 3 वस्तू केन्ना जोडिना म्हाका दिसता म्हूण तुजें कोण सारकें. भोगता आनी तुवें जें आतां तुज्या आयकोपाक पडलेनारांक जें
म्हटलां तें म्हत्वाचें कित्याक तुवें 3 म्हत्वाच्यो वस्तू जोडल्यात. म्हाका दिसता चडसो लोक रागाच्या संवसारान जियेतात आनी तांच्यान केन्नाच परत येवं नजो लॉज आनी अपराधाच्या भागान आनी ती बूत घेवंक वेतात आनी ते म्हणटात आपल्याक एक प्रश्न आसा रागाचो. कित्याक तूं सदांच राग आनी सदांच म्हणटात आपल्याक राग आसा पूण ताकाच तें एकदम कळना. सारकें वय कुशल आमी परत फाल्यां हें घेवन आसतलीं म्हूण बरें म्हाका दिसता आयज आमकां आमचे लागीं एक बरो उपाय आसा. कोण पळयतात ताचे मदल्यांक कोणूक ताच्या भावना विशीं आदार नाका अशें म्हाका दिसना. आनी जरूय आयज तुमकां दिसता तुमचो कसलो स्वताचो भावना विशीं प्रश्न ना म्हूण हाची सुजमून न्हय तो फाल्यां आसचो ना म्हूण वो उपरांत कित्याक म्हाका म्हणूंक बरें दिसता भावना चंचल आसात. तूं नकलो ती केन्ना येतात केन्ना वेतात ती. सो आमी चालू दवरतले भासाभात कशें आमच्यान भावना मुखार जेवंक जाय तें आमी राग आनी अपराध आनी कांय खेरीत वस्तूचें उलयतले जाची आयज आमी खबर केल्या. आमी तुमचो मोग कोत्ता देवाचो आशिर्वाद आसूं. म्हाका जाय तुका मेवच्याक एक महान थीर एक सारक्या भावनाचो दीस. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.